Deuteronomy chapter 28 verse 3 to 8. द्वितीनियम 28 3 to 8. आशीर्वादित जातलोय तू शहरान, आशीर्वादित जातलोय तू गांवान. आशीर्वादित जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गोरवां पसरांची वासरां, तुझ्या हेंडाची बकरां पिलां. आशीर्वादित जातले तुझे दाले आनी तुझे पीठ मळपाचे आयदान. आशीर्वादित तू भितर सरतना, आशीर्वादित तू भायर सरतना. तुझेर विरोध उठलेल्या तुझ्या दुस्माना सरेस्पो चलवितलो आनी तांकां तुजे अधीन करतलो. एक वाटेन तुजे विरोध आयलेले ते 7 वाटेन तुजे मुखले पळून धांवतले. तुझ्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर सरेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो.